प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयज मायाची 13 वेर ज्या दिसाक फातिमा गांवांत पयले फावट सायबीण मांय त्या भुरग्यांक दिसती पडलोली, तो दीस आमी मनयतना वर्सान वर्स तुम्ही तुमच्या पुर्वजांनी बांदलेल्या या खुर्साचे फेस्त करतात. खुरीस बांदलोले व केलोले ते एक भाशेचे खुरीस, आणि आमच्या दिसपट्यांत जिवितांत जे दूख कोश्ट आमी सोंसता, आस्कार सुस्कार सोडटा, दुयेंसां आमचेर येतात, ते जावन आसात जिविताचे खुरीस. तर दोनूय खुर्सांचे फेस्त आयज. लाकडाचो जावन तो बेत्याचो जावन तो आनी कसलेय मटेरियलाचो त्या खुर्साचे फेस्त तुम्ही हांगा करतात, पण त्या भायर तुमच्या जिवितांत येतात त्या खुर्सांचे फेस्त आयज. खुरीस आमच्या क्रिस्तांवपणाच्या जिवितांत, द थिओलॉजी ऑफ द क्रॉस इन आवर क्रिस्टियन लिव्हिंग. पहिले खुरीस जो लाकडाचो व दुसरे मटेरियल कोत्तात ताचे विशीं उलोवया. तुम्ही जाणात मोर ऑर लेस जेजू मेलो इन द इयर 33, मोर ऑर लेस. जेजू मेले उपरांत आपोस्तलांचे दिवस विसान देवले उपरांत आपोस्तल हांगातून धरून परगटूंक गेले. क्रिस्तांवपण सुरू जालें. पूण क्रिस्तांवपण सुरू जालां तेन्ना क्रिस्तांवांक जायतें सोंसचें पडलें. आमच्या क्रिस्तांव धर्मांत पळे मनशांनी आपलो जीव उपरांत रोगत दिला तितलें म्हाका दिसना आनी खंयच्याच धर्मांच्या मनशांनी दिला. Millions and millions of Christians have died for the love of Christ. आणि अशें घडलें. तुम्ही जाणात आदी हिस्ट्री, ग्रीस एम्पायर वॉज अ व्हेरी पॉवरफुल एम्पायर. ग्रीसाचो अलेक्झांडर द ग्रेट तो इंडियेक पर्यंत पावलोलो. इंडिया आपल्या हातांत घेवंक सोदतालो, पण कितें घडलें, एंड ही हॅड टू रिट्रीट बॅक. इंडिया घेवंक पावंक ना. पूण अ पॉवरफुल किंग एंड एम्परर तो मेले उपरांत, थोडनेच पिरायेर तो मेलो. ताचे कमांडर्स आपणा मदें झगडले, हे किंगडम म्हाका जाय, हे म्हाका जाय. अशें द ग्रीस एम्पायर वॉज सारकें शॅटर्ड, कोलॅप्स्ड. आता रोमकारांचे एम्पायर वयर सरलें, रोमकार वयर सरले. And Roman Empire became a very powerful empire in the world. And ते जायते देश आपल्या देशांत केले. जेजू जल्मला तेन्ना, जेजू मेला तेन्ना इस्रायल रोमकारांच्या हातांत आसले. जे भशेन आमी गोंयांत 450 years पुर्तुगेजांच्या हातांत आसले, तशे इस्रायल रोमकारांच्या हातांत आसलो. आणि जेजू जल्मोवचे आसतना नांव बरोवन दिवंक ऑर्डर पास केल्ली, ही वॉज अ रोमन एम्परर. देखून सायबीण मांय आनी सांत जोसेफ बेथलेहेमांत गेली आपलें नांव बरोवंक रेजिस्टर करपाक. सो हू गेव द ऑर्डर्स? द रोमन एम्परर ऑगस्टस सीझर. आनी ताची ऑर्डर गेली. जेजू कुर्सार मारलो तो कोण? पिलात. हू वॉज पायलट? हू वॉज पिलात? द गव्हर्नर ऑफ द रोमन्स, रोमकारांचो गव्हर्नर. म्हणटूच इस्रायल रोमकारांच्या हातांत आसलें. रोम वॉज अ पॉवरफुल एम्पायर. दुसरे वाटेन आनीक एक एम्पायर सुरू जालें इन द मिडल ईस्ट, द पर्शियन एम्पायर, पारशांचे जे राज. आता तुम्ही रोमांक गेलीं जाल्यार, ओ इवन गुगलाचेर गेलीं जाल्यार, गुगलाचेर तुम्ही सोदलें
द कोलोसियम, द रोमन कोलोसियम, द स्टेडियम रोमांचो व्हडलो स्टेडियम अजून तसोच आसा. थंय वयर लोक रावतालो आनी सकयल क्रिस्तांवांक थंय शिवांच्या तोंडान घालताले. शिव येताले द लायन्स आनी क्रिस्तांवांक पिंजून कुडके करून खाताले. कित्याक द रोमन एम्परर वॉज अ पेगन एम्परर, पेगन किंगडम. दे डू नॉट एक्सेप्ट क्रिस्टियानिटी. सो क्रिस्तांवांक मार फार केलो. हजारांचे हजार, लाखांचे लाख क्रिस्तांवांक तोंडान कायलीन बाजून मारले, उजांत लासून मारले, शिवांच्या तोंडान घालून मारले. असलो काळ. असल्या काळार खुर्साची आनी खबर कोण करिना. कित्याक खुर्साची जापूच काडनात क्रिस्तांव लोक. क्रिस्तांवपण लिपोवन प्रॅक्टीस करतात आनी खुर्साचें नांव. कित्याक खुर्साचें मरण वॉज द वन ऑफ द मोस्ट शेमफुल डेथ. रोमकारांक, रोमन सिटीजन आसात तांकां खुर्सार मारिनासले. दोज हू वर नॉट सिटीजन्स ऑफ रोम तांकां खुर्सार मारताले. द रोमन सिटीजन्स हॅड अदर टायप्स ऑफ पनिशमेंट, नॉट द क्रॉस. आनी कोणाकूय तर खुर्सार मारला ताचे फॅमिलीक पर्यंत लॉस भोगताली, वीट येताली. देखून पयल्या क्रिस्तांवांनी खुर्साची खबर करूंक ना, बिकॉज पीपल वूड मिसअंडरस्टँड द थियोलॉजी ऑफ द क्रॉस. पूण जालें अशें. कॉन्स्टंटीन जालो emperor of the Eastern Roman Empire. Roman Empire was divided into Western with the headquarters in Rome, and the eastern part of the Roman Empire was the headquarters was Constantinople. Today we call it Istanbul, Turkey. So Tui, the seat of the Eastern Roman Empire emperor जाले. म्हणटोच तसल्या वेळार कॉन्स्टंटीन नांवाचो इस्टर्न रोमन एम्पायराचो राजा जालो. ताची माय हेलेना. आनी हेलेना आपल्या पुताक ती चेंज करूंक लागली. कित्याक गुप्ती कळो नासतना हेलेना क्रिस्तांव जाली. आनी क्रिस्तांव जाले उपरांत ती आतां आपल्या पुताक चेंज करता. तो क्रिस्तांव जावंक ना. कॉन्स्टंटीन was the emperor of the Eastern Roman Empire, which was also known as Byzantine Empire. So ती ताका चेंज करूंक लागली. सो क्रिस्तांवांक इलो इलो तो बरें करूंक लागलो. पूण एक मिलाक घडली कॉन्स्टंटीनाच्या जिवितांत. कॉन्स्टंटीनाचेर आड झुजूंक लागलो मॅक्सेन्सियस. So they started a civil war to become the king of the Byzantine or Eastern Roman Empire. कॉन्स्टंटीन आहलो, कॉन्स्टंटीनाक उडोवन मॅक्सेन्सियस आपूण जावंक सोदता. So they started a civil war. And कॉन्स्टंटीन ह्या सिव्हिल वॉराक वयतालो तेन्ना अशें घडलें की ताणें थंय आनी कॉन्स्टंटीनाक एक व्हडली मिलाक जाली. ती मिलाक अशी. एक व्हडलें चादर देंवन आयलें, मळबार ताण, आनी चादराचेर व्हडलो खुरीस आसलो आनी खुर्साच्या पोंदाक अशीं उतरां आसलीं. खुर्सा उदेशी तुका जैत मेळटलें. विक्ट्री थ्रू द क्रॉस. हें दर्शण कॉन्स्टंटीन अजून क्रिस्तांव जावंक ना, पूण झुजाक वेता सिव्हिल वॉरांत, गोइंग टू फायट अगेन्स्ट मॅक्सेन्सियस. एंड द वॉर, द बॅटल वॉज नोन एज मिलिवन ब्रिज वॉर. हे झुजाक वयता. तो झुजाक वयतना ताणें कितें सांगलें, सगळे सोल्जर्स बावटे करात, बावट्यांचेर खुरीस घालात, सकलाक ही उतरां, खुर्सा वरवीं जैत मेळटलें. शिल्ड्स आसलीं, ते शिल्डांचेर बरयलें, खुरीस बरयलो, काडलो आनी अशें गेले झुजाक. एंड दे इजिली डिफीटेड मॅक्सेन्सियस. सो कॉन्स्टंटीन्स किंगशीप or emperorship was confirmed. आतां हें घडले उपरांत कॉन्स्टंटीन क्रिस्तांव जाता. द एम्परर ऑफ द इस्टर्न रोमन एम्पायर और बायझंटायन एम्पायर क्रिस्तांव जाता. आतां क्रिस्तांवांक सोंपेपणी धर्म पाळूंक सगल्यो सवलती मेळ्ळ्यो. सगली शांती जाले उपरांत
ताची माय हेलेना एक आंगण करता. आपूण जेरुसलेमाक वेतली आनी थंय जेरुसलेमाक जे जे जाग्यांनी पवित्र जागे, जेजू जल्मल्लो, जेजू कुर्सार मारलेलो, जेजूक फणान घातलेलो, हे जागे आपूण वचून पळयतली. ही पिलग्रिमेजीर ती गेले उपरांत जेन्ना कालवारच्या दोंगरार पावली, तिका एक देवाची खुणाक कशी जाली. ते जाग्यार एक व्हडली इग्रोज बांदूंक आनी तिणें अशें थाराव घेतलो की इग्रोज असली जावंक जाय जंय जेजूक कुर्सार किळायल्लो आनी जंय जेजूक फोंडांत निकी पिल्लो, ते दोनूय जागे ह्या इगोर्जेंत भितर घेवंक साबार मनशांक कामाक लायले. जागो साफ करूंक लागले इग्रोज बांदूंक. असल्या वेळार 3 खुरीस थंय मेळ्ळे, 2 चोरांचे आनी 1 जेजूचो. आतां खंयचो खुरीस जेजूचो आनी खंयचो खुरीस चोरांचे ते कशें कळटले. एक वस्तोरी गंभीर मरणाचे तोणी पावलेली पिडेंत आसली, तिका थंय हाडली. पयल्या कुर्साक लायली, कांय जावंक ना. दुसऱ्या कुर्साक लायली, कांय जावंक ना. तिसऱ्या कुर्साक लायताच ती नीट उबी जाली, बरी जाली. तेन्ना कळ्ळें हो खुरीस जेजूचो. हो खुरीस दोबाज्यान मानाच्या जाग्यार दवरलो. कॉन्स्टंटीन 337 वर्साक सोंपलो. तो सोंपले उपरांत मागीर इस्टर्न रोमन एम्पायर, जाका ऑल्सो म्हणटाले बायझंटायन एम्पायर, हाचे पातशाया वीक जाले आनी थोडे क्रिस्तांव धर्माचेर आड वचून परतून आदलो तांचो आयडॉलिट्री धर्म हाडूंक तांणी प्रयत्न केलो. असले समयी पर्शियाचो राजा ताणें झूज केलें ह्या इस्टर्न रोमन एम्परराचेर आनी हो खुरीस तांणी व्हेलो. आतां जाय तो काळ बोलांडल्या उपरांत मागीर एक दुसरो इस्टर्न रोमन एम्पायर हाचो एम्परर पातशाय जालो, ताचें नांव हेराक्लियूस. आनी हेराक्लियूसान एक बरी कडक फौज तयार केली आनी ताणें मांडलें झूज पर्शियन एम्परराचेर आनी ताका डिफीट केलो. आनी पयलें कंडिशन ताणें घातलें की हो खुरीस तांणी परतून दिवचो. आनी हो खुरीस तांकां आनीक उपाय ना, तांणी परतून दिलो आनी व्हडल्या दोबाज्यान पुरसांवां काडून हो खुरीस परतून हाडलो. सगळें बरें चल्लें. ही डायड इन द इयर 337. आफ्टर हीज डेथ, ताच्या मरणा उपरांत वीक came the emperors who were pretty weak, and some of them थोडे आनी कितें केलें, they wanted to bring back the old pagan religion. Christianity suppress करूंक लागले आनी अशें जायती दुस्पट जाली. By the year 630 एक नवो एम्परर जालो, इस्टर्न रोमन एम्पायर कॉन्स्टंटिनोपलचो, आनी ताचें नांव हेराक्लियूस. हेराक्लियूस वॉज अ व्हेरी गुड क्रिश्चन. सो ताणें बरी फौज तयार केली. कित्याक वेन द थिंग वॉज व्हेरी वीक जालें तेन्ना हो खुरीस जेजू कुर्सार मारलेलो तो खुरीस काडून व्हेलो कोणें पर्शियाच्या राजान. पर्शियाच्या राजान घेर केलें, झूज केलें कॉन्स्टंटिनोपलाचेर, रोमन एम्पायराक डिफीट केलो आनी जो खुरीस आसलो जेजूचो खुरीस, तो खुरीस काडलो आनी घेवन गेलो. आतां हेराक्लियूस वयर सरलो, मोर ऑर लेस इन द इयर 630. आनी हेराक्लियूसान बरी फौज तयार केली and waged war against the Persian emperor, पार्शियनच्या एम्परराचेर, आनी डिफीट केलो ताका. आनी पयलें कंडिशन गायलें,
आमचो खुरीस जो व्हेला तो पोत्तून दिवचो. सो हो खुरीस पोत्तून हाडलो. व्हडली पुरसांवां करून दोबाज्यान हाडून बरे दोबाज्याच्या जाग्यार दवरलो. आतां सिन्स क्रिस्टियानिटी वॉज स्प्रेडींग इन युरोपियन कंट्रीज, इगोर्जो बांदल्यो जायत्यो, खुरीस बांदले. तेन्ना केम एप्लिकेशन फ्रॉम ऑल ओवर द क्रिश्चियन वर्ल्ड. आमकां ह्या जेजूक खिळायल्लो मारलेलो त्या खुर्साचो इल्लोसो कुडको दिवचो. सो तो खुरीस ताचे मिलियन्स एंड मिलियन्स ऑफ बारीक कुडके केले. व्हडलो कुडको रोमाक दवरलो आनी द रिमेनींग स्मॉल आख्ख्या संवसाराच्या इगोर्जांनी धाडून दिले. आयज आमच्या गोंयांत पुरान जेजू खुर्सार खिळायलो त्याचे कुडके आसात. द होली क्रॉस चर्चीज आसात आमच्यो. केपें आसा, वेर्ना आसा, म्हज्या गांवांत कावेलोसी आसा. थंय ह्या बारीक खुर्साचे कुडके उमांक दवरतात नोवेनाक आनी फेस्ताक. हांव राशोलचे इगोर्जींत आसलो. थंय राशोलचे इगोर्जींत जेजू खुर्सार मारलेलो ताचो बारीक कुडको बरो करून घालून दवरलेलो आसा. उपरांत क्रिस्तांवपण संवसाराक वाडलें आनी वयता थंयच आयज आमकां खुरीस दिश्टी पडटात. खुरीस जावन आसा न्हूच आमच्या क्रिस्तांवपणाची खुणां, पूण खुरीस जावन आसा आमकां द इन्स्ट्रुमेंट थ्रू वीच द ग्रेस ऑफ गॉड फ्लोड ऑन ह्युमॅनिटी ऑन द हिल ऑफ कॅल्वरी. काल्वारच्या दोंगरार खुर्साच्या पलंगा उदेशी जेजू मेला, ताचे उदेशी आमकां कोरपेची जोर देंवन आयल्या. आमच्यान म्हणून येता सुर्गीची जोर देंवल्या तें पायप जावन आसा खुरीस. सो देखून आमी खुर्साक खेरीत वालोर मान दिता. पूण आयज जशें हांवें तुमकां सांगलां, ह्या मनशांनी केलोल्या लांकडांचे वा बेत्याचे वा फातरांचे वा आनी कसलेय खुर्साक तितलेंच मान दिवन फेस्त काबार जायना. फेस्त मोस्ट इम्पॉर्टंट तुज्या जिवितांत येतात ते खुरीस. तुजें दूख घरांत भोगता तें, तुजें दुयेंस तूं भोगता तें, तूं टेन्शनां भोगता तीं, दिसा दिसपोटी तुजे तकलेचेर पेज पडटा तो, हे जावन आसात तुज्या जिविताचे खुरीस. आनी जेजू म्हणटा, टेक अप युअर क्रॉस अँड फॉलो मी. हो तो खुरीस. द क्रॉसीस ऑफ युअर लायफ, द एगनीज अँड पेन्स and the sicknesses that you are going through, Jesus wants you to come and follow him. Mingle your sufferings into his. तुम्ही जाणात आनी थोड्या वखतान पाद्री हांगा काल्स घेतलो आनी काल्सींत वायन घालतलो. वायनांत एक उदकाचो थेंबो घालतलो. What does it mean? Wine symbolizes the blood of Christ, and that small drop of water is your problems, your tensions, your agonies, your pains, what you are going through. तुज्या जिवितांत तूं कितें भोगता तितलेंय जावन आसा तो उदकाचो थेंबो. मिसळ जाता जेजूच्या रोगतान आनी जेजूचे कोश्ट आनी तुजे कोश्ट एक जावन बापाक भेटयता पाद्री. तेन्ना तुजे कोश्ट जातात बापाक भेटयलोले ट्रान्सफॉर्म एंड चेंज. म्हणटूच दिसपोटी मिसांत पाद्री उदकाचो थेंबो घालता. त्या पोरजेचे कोश्ट, पोरजेची पिळा, पोरजेची टेन्शनां पाद्री दिसपटी मिसाक जेजूच्या रोगता बराबर बापाक भेटयता. बापा, हे म्हजे पोरजेचे कोश्ट, तुजी दिश्ट घाल आनी म्हजे पोरजेक हे सोंसूंक बळ आनी गोठाय दी. तर हें फेस्त आयज न्हूच फकत ह्या खुर्साचे मुखार फेस्त कोत्ता जेजूच्या खुर्साचे आनी आमच्या दिसपट्या जिविताच्या खुर्साचे. तर असल्या मनान हें फेस्त आमी करुया आनी फावो तो मान रेस्पेद खुर्साक दिवया. उबे रावया. थोडी आमची मागणी, आमच्यो गरजो देवाक आमी उक्त्यो करुया.